काल तुम्ही रिप्लाय मागलेले ते आम्ही विचारले की तुम्ही कित्याक घेऊन तुम्ही अंडर प्रोटेस्ट आहात अजून रिप्लाय दिवंक ना विरेशन म्हणटा पळय तुमकां खबर आसा आमी सद्याक अंडर प्रोटेस्ट म्हटल्यार हो प्रोटेस्ट दिसता कित्याक आतां सद्याक सगळे कडेन गोंयभरान प्रोटेस्ट चालूच आसा आतां खंयचो प्रोटेस्ट म्हणटा तें म्हाकाय खबर ना पूण एक आमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय आनी ज्या तरेन उलयले तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा उलयता आसतना मातशी तरी शिस्त बागोवपाक जाय ज्या तरेन ती उतरां विचार यूज करता ते खरें म्हटल्यार पॉलिटिकल हितून बरें दिसना पळोवपाक सो अशे तरेन उलोवपाचें न्हू आनी जी आमी कितें मिन्स लेटर केल्लें आसा त्या लेटराचेर सगळें कितें आउट केलां सांगलां तांकां बट आजून पर्यंत म्हाका रिप्लाय येवंक ना पण दिसता तुमकां तुमच्याच मध्ये हें जाता जाल्यार पळय आतां कितें आसा खूब जाण म्हाकाय सांगता खूब जाण म्हाका जेन्ना स्टेटमेंट जालें म्हाकाय खूब फोन येयले खूब कितें कितें जालें पण परत एकदां हांव तेंच सांगपाक सोदतां ज्या तरेन अशें उलोवप चालू जाता तें वायट हितून जावपाक जायना लोकांनी लोक मागीर दुसरे हितून घेता कित्याक आमची इफेक्ट रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर जाता सो हें जावपाक जायना सो ताका लागून कोणूय पदाधिकारी आसूं तेंच्यांनी उलयता आसतना मातसो शिस्तीचो भान दवरून उलोवपाचें हेंच म्हाका तरी दिसता तुम्ही आयज जेन्ना भाशणाक उलयतना आतां तुमी सांगलें की फुडलो सरकार गोंयकारांचो येतलो पूण तुमकां दिसता अशा तरेन तुमच्याच पार्टेन असले कोफुसांव आसतना गोंयकारांचो सरकार येवपा पावतलो पळय कितें आसता सगळे कडेन वयर सकयल आसता आतां बीजेपीन ना वयर सकयल तुमीच सांगा आसा सगळे पॉलिटिकल पार्टी दिसता कित्याक दिश्टी ओपनली दिश्टी पडटा न्हू रे थंय तो प्रवीण आनी हो बाबू झगडटा तुमकां दिश्टी पडना सगळ्यांक दिश्टी पडटा ते ओपनली उलयता थंय उतरांचो उच्चार जो आसा तो चालू सगळ्याक टिकेटीचोच बोवाळ आसा न्हू रे खंय टिकेटीचो सगळ्याक टिकेटीचोच बोवाळ आसता आनी आतां कोण कित्याक लागून करता तें तुमी आमी आतां सांगपाक शकना तें तुमी तांकां विचारपाचें पण एक आमी पळयता की गोंय सद्याक आमी इश्यूज घेता प्रोटेस्टाक वयता हांव नको आतां थोडे लोक प्रोटेस्टाक पावय ना सारके ते पावचे म्हाका दिसता तेंच्यांनी येवंक जाय प्रोटेस्टांक कित्याक आमी सगळे कडेन प्रोटेस्टाक वयता लोकांक वांगडा आसा एकजूट जावन हें झूज जें आसा ह्या बीजेपी पक्षाच्या विरुद्धान झगडटा सो त्या रितीन म्हाका सगळ्यांनी येवपाक जाय गोंयकारान एकटे जावपाक जाय येवना म्हणल्यार तुमच्या पक्षांतले म्हणटा तुमी सगळे तरी डिफरंट पक्षाचे आसा जेंच्यांनी आयज प्रोटेस्ट आयजच न्हू अशे कितलेशे प्रोटेस्ट जाता त्या टायमार आपणाची उपस्थिती दाखोवपाक जाय एक सपोर्ट म्हणून पयर 100 दीस जाले कारापूरचो प्रोटेस्टाक थंय उपस्थित दाखोवपाक जाय सगळे कडेन दिसपाक जाय दिश्टी पडना तेन्ना विचार करपाचो हें आसा तें तुमी अजयाक सारकें विचारपाचें कितें आसा तें कित्याक हांवें कितें आसा तें एज पर जो डेमोक्रेटीक रायट आसा तो हांवें तांकां विचारलो आसा सो इंटरनल कितें आमचें आसा तें हांवें फॉर द CEC मिटींग तें क्लियरिफिकेशन दिलें सगलें आनी ताका कितें दिसता कशें कितें उलयता तेजेर हांव चड उलोवंक शकना आमी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव आमकां तोंडाचेर कितें उलयता नाल्यार एक दोन वाटेन चिंतचें पडटा सो बेश्टेच कितें उलयलें आनी तें नाका अशें जावपाक जायना सो म्हाका तेजेर चड कमेंट करपाचो ना थँक्यू